गोंयकारांच्यान चोडण्याच्या लोकांक लागून बांदल्या आणि हे फेरीबोटीची कॅपॅसिटी ह्या फेरीबोटीची कॅपॅसिटी 15 कार, साधारण 40 टू व्हीलर आणि 100 पॅसेंजर असा. 2 रोरो फेरीज, एक नवी टेक्नॉलॉजी, 2 रोरो फेरीज विथ द कॅपॅसिटी विच वूड हॅव 4 आमच्या कन्व्हेन्शनल फेरीचो लोड घेवपा सारख्या कॅपॅसिटीच्यो 2 रोरो फेरीज घेतात. एक आसा द्वारका आणि दुसरी आसा गंगोत्री. आनीक ह्या दोन्ही इंट्रोड्यूस करपाचो फाटलो उद्देश इतकोच आसा की आमकां नवी टेक्नॉलॉजी आसपाक जाय, आमकां ह्या वेसलाचेर कम्फर्ट्स आसपाक जाय, आमकां हाचेर सेफ्टी मेळपाक जाय आणि हांगा स्पीडीन आमकां आमची म्हणजे स्पीड मेळपाक जाय, टायम सेव्ह जावपाक जाय. ह्या सगळ्या गोष्टीक लागून नवे टेक्नॉलॉजीचो वापर करून ह्यो दोन्ही फेरी सेवा आमी इंट्रोड्यूस करतात. रोरो फेरीजाचे एडवांटेजीस तुम्ही पळयले जर जायत जाल्यार आमी दोन्ही वटच्यान बरे व्हडले रॅम्प बांदले आसात, वायड रॅम्प बांदलेले आसात. जाताले कितें की पयलीं आमचे ज्यो कन्व्हेन्शनल फेरी आसात त्यो 4 आमकां मॅक्झिमम 4 व्हीलर 4च वताले आणि तातूंत भितर आमचे स्कुटरी वताले, एक 15-20 स्कुटरी वताल्यो. आयज हांगा ह्या फेरीन भितर म्हाका दिसता की 4 फेरीचो लोड एका बरोबर वता आणि ताचो ट्रॅव्हल टायम तुम्ही पळयलो रायबंदर टू आमचे चोडन, हो ट्रॅव्हल टायम आसा तो 5 ते 7 मिनटांचेर आसतलो. फास्टेस्ट घेतले जर जायत जाल्यार 5 मिनटां, मदीं कितें प्रॉब्लम आयले जाल्यार 7 मिनटां. म्हणजे आमचो वेटिंग पिरियड पसून 1-3 मिनटां त्या एक हाजेर रावले जर जायत, एक फेरी बोट खंयच्याय परिस्थितीन भितर 7 मिनटां भितर थंय पावता, 3 मिनटां भितर लोडिंग जाता, परत 5-7 मिनटां भितर ते सायडीन पावता. म्हणजे दोनाचे जे सिक्वेन्स आसतले ते सिक्वेन्स मॅच जातले. सो म्हज्या हिशोबान 10 ते 12 मिनटांच्या वयर खंयचोच पॅसेंजर हांगा उरचो ना. म्हणजे हो टोटल टायम टू कवर अप ऑल दीस रिवर आणि वेटिंग इज नॉट मोर दॅन 12 मिनिट्स. सो हे प्रोजेक्शनान आमी जेन्ना काम करतात तेन्ना लोकांचो काम म्हणजे सकाळ फुडें जे भुरग्यांक लेट जाता जावं बाकीचे कोणाक स्कुलाच्या कामाच्या लोकांक हे मेळपाक जाय. सो ह्याचे इंजिन जे आसा त्याच्या बाबतीत आमचो मॅन्युफॅक्चरर सांगतलो. वी हॅव अमॉंगस्ट आमचे विक्रम सिंग भोसले जे डायरेक्टर आसात आमचे रिवर नॅव्हिगेशनाचे, आणि तशेंच आमचे बाबा सूरज विजय मरिनाचे सूरज विजय मरिनान ह्यो ज्यो दोन्ही रोरो टेक्नॉलॉजी हांगा हाडलेली आसा फॉर द फर्स्ट टायम इन गोवा अँड विच लुक्स टू बी व्हेरी एफिशियंट. आमी हांगा सादारण आमकां पयलीं ज्यो 6 फेरी चलोवपाक पडटा, डबल इंजिन आसले जर जाय जाल्यार ताका 12 इंजिन्स जाताले 6 हाजी. आयज आमी 4 इंजिनाचेर मेंटेन करतले. म्हणजेच आमचे कार्बन फुटप्रिंट्स आसा, कार्बन पोल्युशन आसा, हे खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां रिड्यूस जातले. कारण आमी जेन्ना फ्युएल डिझल वापरता तेन्ना कांय प्रमाणात आमकां दिसले ना तरीकय पोल्युशन आसता. सो नव्या जमान्यांतल्यो नवी टेक्नॉलॉजी घेता आसतना आमकां हे केअर घेवपाक जाय की आमी कार्बन फुटप्रिंट्स वचपी हे कमी करपाक जाय त्या दृष्टिकोनांतल्यान. आणि हातूंत भितर लक्झरी कितली आसा ती, कम्फर्ट्स कितें आसा ती, वी शुड नॉट बी कंपेरिंग की पयलींचे पयशे कितले आसले आणि आता कितें. आमी पयलीं पळयले जर जायत नॅनो कार सेफ्टी आसा काय बाकीच्यो ऑडी जावं हातूंत भितर कितें आसा, आमी नॅनो बसून सेफ्टी येवजपाक शकता पण ते सवाय भितर जाता. आयज तुमकां पळयता ती लक्झरी क्लास, कम्फर्ट क्लास आयज तुमकां सिस्टम मेळटा. म्हणूनच एन्व्हायरमेंटाच्या दृष्टिकोनांतल्यान, आमच्या सेफ्टीच्या दृष्टिकोनांतल्यान, आमच्या स्पीडियर सेवा दिल्ले हातूंतल्यान आमकां बरी सेवा आयज मेळपाक शकता. कॉस्ट कितले जाल्ले सर? कॉस्ट हो जो कॉस्ट आसा तो सरकारान घेतले ना. ही बिल्ड ऑपरेट करतात ते आमचे विजय मरायन, एक नामांकीत कंपनी आसा जी शिप बिल्डिंगान भितर खूप माहीर आसा, जांचे एक्सपोर्ट्स आसात भायल्या देशांनी, UAE आसतले किंवा बाकीच्या बऱ्या देशांनी तांचे एक्सपोर्ट तांचे शिप्स आसात ते वतात. तांचे कडच्यानच ही गोवन कंपनी मेक इन गोवा 14 तारखेर आमी सेवा सुरू करतात. लोकांच्या मनाची तयारी जावपाक जाय, लोकांक कॉपरेट करपाक जाय. आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट, म्हजी एक विनंती आसा सगळे जे आयलंडाचेर आसात तांचे की तुमकां एक बरी सेवा आसा तातूंत तुम्ही वेलकम करात, बरी स्टेप्स घेयात आणि आमकां मदत करात की प्रोटेस्ट हे ते आमी सगळे करयात. सरकार लोकांचे आसा, तुमच्या एफर्ट जायना जर जायत निश्चितपणान आमी रेट्स आसा ते रिव्ह्यू करतले, पण एक फावटी त्या सेवेचो लाभ घेवन पळयात. इमर्जन्सी कितें तुमी हें धरला, इमर्जन्सी जाली, इमर्जन्सी कोणाक इमर्जन्सी जाल्यार सोमते मागीर तांकां हें करपाक हार्ट अटॅक बी कितें आयले जर जायत जाल्यार आमी CPR दितात न्ही, त्याच धर्तरेचेर दोन्ही हातूंत भितर एक मशीन आसा. तात्काळ जे कितें हें करपाक जाय
एक टेक्निशियन उरतलो आणि एक मनीसय आसतलो जो तांकां CPRच्या बदलाक what is that machine? Defibrillator. There's a defibrillator on board, and the crew will be trained to give that electric impulse if there's any kind of an untoward situation. Otherwise, all the safety procedures that we are maintaining, you will have medical aids, whatever possible in this, because this is just a 5 to 7 minutes journey. For in that 5 to 7 minutes, whatever medical emergencies emerges, we will have control over it. ना टुरिस्टांक आमी जरी ते हे केल्ले आसा इनिशियल स्टेजीस आमकां कळटले. आता समज ह्या सेवेचो मिसयूज जावपाक जायना. आमचे लोकल्स आसा ते भायर उरले आनी सगळे टुरिस्टांच्योच गाडयो आनी टुरिस्टच भरले जर जायत जाल्यार जे आयलंडर्स आसा तांकां फेस जातले. म्हणून आमी केला 50 रुपया टुरिस्टांक घालपाक जाय. कारण अशें आयडेंटिफाय करतले आमी. ताचे नंतर एक मेकॅनिझम काडटले. तांचे कडेन आधार कार्ड ना गोंयचे, ताका टुरिस्ट म्हणटले आमी. ताका विचारले जर जायत आधार कार्ड आसा, पूण हो आतां इमिडिएट आमी करचे ना. कारण आमकां हें आसा की कोणा कडेन जर ID कार्ड खंयचेय गोंयचें आधार कार्ड आसतलें कितें आसतलें हें कार्ड दाखयलें जर जायत तो गोंयकार म्हणून कळलो. आमकां तो मिसयूज जावपाक जायना. म्हणजेच एखादे वेळ टुरिस्ट गाडयो येतल्यो थंय उबी करतले आणि ते 500 रुपया तांचे कडच्यान ह्या सेवेक काडटले आणि ते 2-2 ट्रिपी देंवचेच ना. जाल्यार कितें, जर ते ऑक्युपाय करून AC कंपार्टमेंट ऑक्युपाय करून रावले जाल्यार तांकां प्रत्येक फावटी पयशे मोडचे पडटले. म्हणून आमी 50 रुपया टुरिस्टां खातीर घाल्ले आसात. आनी टुरिस्ट ते आयडेंटिफाय कशे करतले तर आमी ताका कार्ड ना जाल्यार जर जाय. क्रूज हाजेर हें केलें ना. द टोटल सर्विसीस आर प्रोवायडेड बाय विजय मरायन. दे आर एक्सपर्ट इन दीस. आयज हांचो एक जो हो आसा कॅप्टन पसून आसा पळय न्ही, ही इज लायक अ पायलट. ही हॅज टू नेसेसरिली गो थ्रू नंबर ऑफ आवर्स, प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग before taking passengers. How many hours they have to go? Almost we have to go for about 100 hours of training. 100 वरां तांकां बेस्ट ट्रेनिंग दिल्या आणि ताच्या नंतर ते गेल्या. तुम्ही म्हणटाले की रोरो फेरीत परत कित्याक डिले जाता. वी वॉन्टेड टू ट्रेन देम इन सच अ वे. जस्ट नाव यू सॉ, तुम्ही जेन्ना दोन्ही फेरी येताल्यो तेन्ना तुमकां दिसताले त्यो आपडटली म्हणून. आमी मोटरसायकली जशी तांणी टर्न केला तशें तितके एक्सपर्टायज तांकां मेळ्ळे आसा. म्हणूनच दॅट म्हणजे आमी हें केल्लें आसा. कारण पायलट्स आसात ते 3 Totally we have now 3. म्हाका दिसता हे सगळे गोंयकारच आसतले. वॉट इज दॅट आमी मॅनेज करना ते कळ्ळें न्ही. ते तांकां सर्विसीस आसा ते ऑल इन्क्लुझिव्ह दॅट. थँक्यू सर. नावा मातशी सर दोन्ही. एक आसा ती द्वारका. एक रोरो फेरीचें नाव आसा ते द्वारका आणि दुसरे फेरीचें नाव आसा ते गंगोत्री.